फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आता न्हू मॉर्निंग जाल्या ओके. आनी हांवें ब्रेकफास्ट करूंक ना आयज. जस्ट ब्रश केला आनी नुस्त्यानी भायर काडून दवरला कित्याक आयज म्हाका रांदपाक जाय, सो ताका लागून ओके. आनी ब्रेकफास्ट म्हणून रेडी करून दवरला हांवें. आयज ब्रेकफास्टाक केलें हांवें चीज ब्रेड, चीज गार्लीक ब्रेड आनी ब्लॅक टी ओके. सो ते रेडी करून दवरला, दाखयता तुमकां. आनी मातशें बसलेलें हांव, मातशें वगतान च्या पियेतलें आतां. आनी आयज हांव स्पेशल करता म्हणटा पळय ते जेवणाक आमच्यो बांगड्याच्यो काटलीस ओके, ताची मॅक्रल काटलीस. मागीर हें हाडलेलें हांवें काल शिणाण्यो, त्यो फ्राय करतले. आनी तिसऱ्यो हाडल्या, त्यो सुके करता तिसऱ्यांचे ओके. आनी वायट रायस करतले, बासमती रायस करतले आयज ओके. सो हें आयजचें म्हजें मेनू जें हांवें डिसायड केलां पळय तें ओके. सो फटाफट ब्रेकफास्ट करून घेता आनी तेच्या उपरांत मागीर रांदपाक लागता, कित्याक मागीर रांदता म्हणल्यार लेट जाता, सो ताका लागून. आनी बाबा उठोंक ना, तो न्हिदला, ताका हांवें उठोवंकूय ना कित्याक तो म्हणजे न्हिदो न्ही, ताका जाय तेन्ना उठोन देहो म्हूण हांवें ताका आनी उठोवंक ना ओके. सो तो वाज उठल्या उपरांत ताका हांव खावपाक दितलें. सो हांव बसलेलें आनी काल न्हू म्हज्या सोफाची कावजां येयल्या ओके. सो ती वॉश करून घातली सोफाची आनी कुशनाची येयल्या, सो ती वॉश करून घातलेली कालूच. सो आयज ती हांव घालतलें. आतां न्हू मागीर घालता, पयलें रांदता बीन आनी ताच्या उपरांत घालता हांव ती ओके. आनी दाखयता येना, शूट करता, शेअर करता तुमचेशी तेन्ना. आनी कांय वायट कार्पेट ऑर्डर केल्लें हांवें, असो दाखयता पळय हांव. ओके, हें सॉफ्ट कार्पेट ऑर्डर केल्लें हांवें पळय, अशें सॉफ्ट आहा तें बरें येयलां सामकें. आनी या ह्यो काल ऑर्डरी येयल्यात म्हज्यो, ज्यो ऑर्डर केल्ल्यो पळय त्यो. सो आतां हांव पयलो ब्रेकफास्ट करून घेता आनी मेवता तुमकां रांदता पळय तेन्ना, शूट करता आनी दाखयता तुमकांय बीन थोड्यो थोड्यो रेसिपी शूट करता हांव ओके. आनी आयज वेदरूय बरें आहा सामकें, पावस ना, दमट आहा बट थंड आहा. सो चलो आतां ब्रेकफास्ट करता आनी मेवता तुमकां मागीर. सो हांवें भाशेन गार्लीक ब्रेड केला ओके. पोनाक हांवें हें घातलां, आमचो बटर घातला आनी वयर स्प्रेड चीज लायिल्लो, भितरल्यान चीज घालून गार्लीक आनी चिलीज घातलेली ग्रीन ओके. मातशें स्पायसी केलें, सो हे भाशेन केलें. आनी सॉफ्ट आहा तें पळय, हितून केलें आमचें. हें सगळें रेडी केलां आनी मायक्रोवेवान घालून मातशें गरम केलें, सो दॅट मातशें सॉफ्ट जालें तें बरें सामकें. बटर चीज बी बरो मेल्ट जाता बरो सामको. आनी असो दवरला करपाक च्या, जस्ट ब्लॅक टी करतलें हांव, ब्लॅक रोज टी. सो ती करून घेता. उठल्यार हांवें हिंगासर काडून दवरल्या फ्रिजींतल्यान भायर बांगडे, मागीर आमच्यो शिणाण्यो आनी ह्यो तिसऱ्यो, हेज्यो सुका करतलें हांव, हेज्यो काटलेट्स करतलें हांव सगल्यांच्यो. आनी ह्यो बऱ्यो मसाला फ्राय करतलें. खूब दिसांनी हाडले हांवें शिणाण्यो आयज, सो ते करतलें हांव ओके. मागीर दाखयता तुमकां, शेअर करता तुमचेशी. पयलीं च्या करून घेता हांव आनी च्या पियेता. आनी बाय द टायम च्या पियेता म्हटल्यार हांव बांगडे घालता, मातशें हें घालता उकडपाक काटलेशें ओके. मेवता तुमकां मागीर हांव.
तुमकां घोडेक न्हू आयज मातसो भुरग्यांचो आवाज येतलो बॅकग्रावंडान बिकॉज न्हू आमच्या काजन येयला बाबाशेन खेळपाक आतां हॉलिडे पडल्या न्हू भुरग्यांक सो ते बाबाशेन खेळपाक येता सो ते इतले हा आमगेर खेळता बाबाशेन ओके सो ती बोबो घालता हिंगासान तिका खेळटा ती सो ती बोबो घालतात ओके सो तो मातसो आवाज इग्नोर करा नाजाल्यार न्हू म्हाका वॉयस ओवर घालचें पडटलें हेका पळयता इफ समज वॉयस म्हजो क्लियर येवंक ना न्हू जाल्यार आख्खें एका वॉयस ओवर घालतलें ओके सो शिजवान घेता आनी ते कटलेस फ्राय करता पळय तेन्ना मेळटा तुमकां ओके म्हाका पळय घामेला कितलें टायर्ड जालें सामकें घामेला मेन थींग म्हणटा पळय तें की आमच्या किचनान फॅन ना सो ताका लागून ओके सो शिजवान घेता आनी मेळटा तुमकां सो येते कटलेट फ्राय घातल्या भाजपाक ओके मिडियम फ्लेमाचेर दवरल्या ते भाजून नाजाल्यार करपतल्यो ओके सो ताका लागून आनी हे सायडीन हांवें दवरल्या भाजपाक शेणाण्यो काल नाही शेणाण्यो हाडलेल्यो थोड्यो 200 आय थिंक 5 or 6 दिल्यात तिणी म्हाका ओके सो ते हे सायडीन भाजता कितें मसाला फ्राय केला रवा फ्राय करूंक ना कित्याक रवा फ्राय म्हणजे कोण खायचोय ना ते करून जाल्यार सो ताका लागून आनी हे सायडीन म्हाज्यो यम्मी काटल्यो ओके ह्यो आनी असो थोड्यो उरल्या सो त्यो सगल्यो भाजून घेता आनी मेळटा तुमकां दाखयता सो फ्रेंड्स म्हजें सगळें जेवण रांदून जालें दाखयता तुमकां वन बाय वन कितें केलां तें आयज ओके सो फर्स्ट म्हणटा पळय ते आयज रायस केला बासमती रायस तो ओके ताच्या उपरांत हा हिंगासर मॅकरल कटलेसी ओके मागीर केला हिंगासर हांवें तिसऱ्यो सुका हे भशेन आनी कालची कोडी बोडकांची केल्ली न्हू पळय ती हॅलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग सो तुमकां हांव दनपारां मेळ्ळें तितलें ताजे उपरांत हांवें कांय शूट करूंक ना करपाक आसलें शूट मागीर हांवें म्हटलें कितें नाका ओके सो हांवें म्हजी बारीक सारीक कितें कामां आसलीं ती घरांतली केली आनी मातशें बिजी आसलें तितूनूच आनी मातशें व्लॉग एडिटिंगाक बसलें बट आयच्या दिसाचो ऑलरेडी व्लॉग हांवें मॉर्निंग घातलेलो सो आयज ना म्हाका व्लॉग अपलोड करपाक फाल्यां आहा ओके सो हाफ केला हांवें एडिट आनी हाफ उरला ओके सो तो मागीर हांव फाल्यां मॉर्निंग नाल्यार आयज रातीक करतलें ओके आयज पॉसिबल जावचें सो फाल्यांच उरतलो तो चड करून ओके आनी आयचो वेदर पळय काय बरो आहा सामको पावस ना मांडला पावस येवपाको जाला बट पावस ना बरो आलो ना तोय बी सो घोडेक रातीक येयत आयज कित्याक न्हू थोंड वारें मारता आनी मातशें पावसाळें कशें जाल्लें आहा ओके आनी आतां न्हू आमी रेडी जाल्या हांव बाबा आनी आंतोनियो भायर सत्ता वचपाक घरा कडेन म्हज्या डॅडीक आनी भयणीक कलेक्ट करपाक आयज न्हू आमच्या काजनाची एनिवर्सरी ओके ती वेन्नाची ओके सो तेंच्यांनी आयज आमकां इनवायट केल्ली तुमी म्हज्या आनी भयणीचो म्हजो आनी भयणीचो बर्थडे केल्लो न्हू आमी लास्ट इयर दोगांयचो आमी बर्थडे बराबर सेलिब्रेट केल्लो सो तेन्ना बर्थडेक आहली ती आमच्या ओके आनी ताच्या उपरांत मागीर ताच्या पयलीं कितें तरी तेंची एनिवर्सरी जाल्ली पळय तोय हांवें ब्लॉग घातलेलो हाजेर प्लस ताजो 21st बर्थडे जालो ती चेड्याचो तोय म्हाज्या चॅनलाचेर आसतलो ओके सो आयज आमी तेंगेर वयतात कोणें म्हजे पयलींसान ब्लॉग पयल्यान तांकां खबर आसतली ओके ती जेन्ना तांकां पळय तेन्ना रेकग्नायज जातली तांकां ओके सो आयज तेंची एनिवर्सरी सो आमी तेंगेर वयता एनिवर्सरीक आयज एक्चुली वचपाचें कांय प्लॅन नासलोलो बट सिन्स ती आमगेर बी येतात आपयल्यार बी म्हणून हांवें म्हटलें चली आनी आशा काजन आमची ती आनी ताणें काल आमकां मॅसेजी घातलेली एक रिमांयडर म्हणून लायक येवपाक जाय म्हणून एनिवर्सरी सो ताका हांवें म्हटलें चलो या ओके
सो प्लॅन हो नाहलो बट मागीर ताणें आमकां मेसेज पोत्ती घातल्या सो ताका लागून म्हटलें या आनी बेश्टो रागार जातालो न्हू सो ताका लागून ओके. सो हांव हे भशेन रेडी जाला सिंपलशें चड व्हडलेशें कांय ना चड व्हडलेशें कांय ना धाकटेशें सेलेब्रेशन ती फॅमिली भितरूच सो ताका लागून बेश्टो सिंपलसो एक ड्रेस घातला हो तुमी ड्रेस म्हजो फर्स्ट टायम पळयता आसतली हांवें हेजे पयलीं घातलेलो बट ब्लॉगाचेर केन्ना घालूंक नाहलो ओके. सो हो ड्रेस घातला हांवें आनी बाबा आनी आंतुनी रेडी जाल्या ओके. सो ते हा भितर दोगी जाण आतां आमी भायर सोदता पयलीं वयता दाडाक आनी भयणीक कलेक्ट करपाक आनी ताजे उपरांत मागीर भायल्या भायर वयतली थिंगासर ओके. एक्चुली आमी वचपाक एवढो एक अरावंड 6 o'clock बट मागीर वचोंक ना बेगीन कित्याक उजवाडूय आहा न्हू सो पावतलें आनी आतां पर्वरी तितलें ट्रॅफीक जायना आदले भशेन सो ताका लागून म्हटलें की सुसेगाद एक 6:30 बी भायर सर येना सान आनी मागीर तांकां कलेक्ट करून हें दाडाकूय म्हणजे दाडाय कामाक वयता सो दाडाय म्हणटालो मातशें लेटूच या म्हण सो ताकाय थोडेंशें काम करपाक मेवतलें न्हू सो ताका लागून म्हटलें मागीर लेटूच या म्हण आय डोंट नो तो कामाचो कडेन बेगीन येयला आसतलो कित्याक हांवें सांगलेलें हांव 6:15 ना 6:20 म्हळ्यार येता म्हण मे बी तो बेगीन येयला आसतलो कामाचो सो पळोवया कहें कितें आतां घरा गेल्या उपरांत कळटलें म्हाका ओके. आनी यस चड व्हडलेशें कांय करूंक ना हांवें बेश्टी लिपस्टीक लायल्या आनी दॅट्स इट ओके. सो आतां भायर सोदता आनी मेवता तुमकां इदर आमगेर वचोन मेवता घरा कडेन नाजाल्यार डायरेक्टली तेंगेर पावल्या उपरांत मेवता ओके. आनी हिंगासर बरो येता आयज व्हिडियो कितें म्हणटा सनसेट जाल्या उपरांत कहो वेदर आसता सावळी तोही आहा न्हू सो ताका लागून ब्रायट येता सामको बरो ब्लॉग म्हजो फेस बी बरो क्लियर येता सामको न्हू सो पळोवपाकूय बरें ग्रीन दिसता की आनी बरें आहा सामकें क्लीन आनी नीट ओके. सो चलो आतां भायर सोदता आनी मेवता तुमकां मागीर बाय सी यू. सो हांवें तुमकां सांगलेलें पळय हांव काजनागेर येयलां म्हण आयज एनिवर्सरी ओके. सो हें पळय काजनाचें घर हांवें एवढो आनी कांय शूट करूंक ना आमी पावता म्हणल्यार तेंची केक बी कट केल्ली ओके. आनी आयज तेंची लादिनी आसली दिसता थिंगा सायबिणीची तेंच्या लादीन दवरलेली ओके. आमकां तें कांय मेळोंक ना कित्याक आमी मातशी लेटूच भायर सरलेली सो ताका लागून ओके. सो आमकां तें कांय मेळोंक नासलें ओके. आतां जस्ट आमी डिनर केलां आनी आंतुनी गेला मातसो काजनाक आनी ड्रॉप करपाक तेंच्या घरा ओके. सो तो वान्स येयल्या उपरांत आमी भायर सरपाची ओके. सो दाडा भयण आनी बाबा आहा थिंगासर बसलेलो आहा तेंगेर ओके. आनी मोदें आनी कांय शूट करूंकूच ना डायरेक्टली हिंगासर येयली बीन आनी कांय शूट करूंक ना हिंगासर ओके. सो मातशें तेजे काजनाशीन बी बोहलें उलयलें बी आनी या आयचो दीस होच गेलो. सकाळीं तुमी पयला हांवें रेसिपी शूट केल्ली पळय ती आसलेली ओके. म्हाका मागीर कमेंट करून सांगा आयचे रेसिपी खंय आहलेल्यो त्यो चड व्हडलेशें कांय शूट करूंक ना थोडे जाता तशें मजेशीर हांवें शूट केलां ओके. आनी सोफाचे कावज येयल्ली म्हूण सांगलें तुमकां ती आयज सोफाक घातली आनी पिलोजांची कावजांय घातल्या ओके. सो म्हाका कमेंट करून सांग काय दिसता पळय ते आनी या तुमकां सायबिणीचो एक क्लीप घालता हिंगासरलो काडून एंडिंगाक ओके. आनी आयचो व्लॉग हिंगासरूच एंड करता हांव काजनागेरूच आनी कांय कंटिन्यू करिना व्लॉग आयचो ओके. इफ लायक जालो जाल्यार लायक करा शेअर करा म्हाज्या चॅनलाक कोण न्यू आसल्यार सबस्क्रायब करा ओके. आतां तुमकां तो व्हिडिओ घालता सायबिणीचो काडटा आनी सो हे भाशेन न्हू तेंच्यांनी सायबिणीक न्हेसयल्या आयज ओके. लायट्स फ्लावर्स घालून आनी हिंगासर एक पोंटी पेटयल्या आनी वाती पेटयल्या ओके. आनी पळय सायबीण सेंट एंटनी आहा आनी जेजूचो क्रॉसूय आहा आनी हिंगासर तेंच्यांनी लायट्स बी घातलेल्यो बऱ्यो सामक्यो